जो हो 16वो आमचो हायमास्ट आसा त्याचबरोबर आणि एक 2-4 दिसांनी अनंताच्या देवस्थानात आमचे 25 मिटरांचो हायमास्ट व्हडलो येतलो। काही टायम अभाव असल्या कारणान आमी तो घालूना, पूण आमचो निश्चितूच निर्णय आसा की हे सगळे असे देवदेवता आसात किंवा जे चर्चीस आसात अशा सगळ्यांच्या मुखार आमी सुशोभन करून हो प्रिय मतदारसंघ एक उंचावेल्या पांवड्याचेर पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आणि हे सगळें जे शक्य जर कित्याक लागून जर जाता जाल्यार आमचे पंच सरपंच त्याच बरोबर लोक जे आसात, ग्रामस्थ जे आसात, आमचे जे कार्यकर्ते जे आसात ते मोठे हिरीन काम करपा खातीर आमकां सातत्यान फॉलोअप करता। आणि आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्या नेत्यान ज्या तरेन आमी आज हे सगळे काही गोष्टी मुखार व्हरल्यो आसात असोच तरेचो तुमचो तेंको, असोच तरेचो तुमचो पाठिंबो आमी सदांच सहकार्य अपेक्षा करतात। आणि तुमकां सगळ्यांक हांव परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा। जिवाक बरें दिसता। 15 वर्सां फाटीं हांव जेन्ना पंच आशिल्लो तेन्ना मनाक दिसतालें की ना वतना प्रत्येक सिटींनी जेन्ना वयता तेन्ना खंय तरी हायमार्क्स आसताले, अशे व्हडले खांबे जावन तिजेर लायट पेट्टा ते दिसताल्यो। खंय तरी आमच्या गांवान जावचें अशें आमची अपेक्षा आशिल्ली, पण आयज ती आमची सरपंच जाल्ल्या नंतर ती अपेक्षा आयज पूर्ण जाल्ली आसा। हेजें मुख्य श्रेय वयता तर आमचे आमदार भोवमान्य श्री गोविंद बाब गावडे हांकां। त्यांचे पूर्ण सहकार्य आसता असल्या कामाक आयज त्यांच्या ठरिल्लें आसा की अशे तरेचे जे लायट आसा, हायमार्क्स आसा ते प्रत्येक पंचायतीन जे जाय जे देवळां आसा आनी थंय जंक्शन आसा थंय ते उबे करतले। आमची आयज एक अपेक्षा पूर्ण जाल्ली आसा। आमची एक आशा आशिल्ली अशे तरेचे हायमार्क्स आमच्या पंचायतीन जावचे, ते आयज पूर्ण जाल्ले आसा म्हणून खूब बरें दिसता। अशे तरेचे पूर्ण सहकार्य आमकां तेंचे लाभतलें हेच्या फुडेंय अशें हांव आशा बाळगीत।